पहिले स्पीकर सर, विश्वजित पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो विश्वजित स्पीकर राणे. सर एक इम्पॉर्टंट मुद्दो जो आशिल्लो विश्वजित विथ रिगार्ड्स राणे. टू मणिपूर. स्पीकर सर, हे विश्वजित प्रायव्हेट राणे. मेंबर्स रेझोल्युशन Make a जे आले statement. फ्रायडेच्या Make a दिसा. statement. स्पीकर सर, why is Make this a not statement. listed? स्पीकर सर, so many families have been displaced. स्पीकर सर, जे फ्रायडे आले हो प्रश्न जो मणिपुराचो आशिल्लो. स्पीकर सर, हो कितें इम्पॉर्टंट माननीय सदस्य वो विषय तुम्ही इम्पॉर्टंट एक मिनिट बसून घ्या. एक मिनिट आज तुम्ही घेऊ शकना. तुम्ही तुमका घेवपा आसत जाय तुम्ही शुक्रारा घेवपा येता. तुमचे प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशन घेऊ शकता. स्पीकर सर, बीबीसी तुम्ही केन्ना घेवपा येता. तुम्ही घेवपा शक्य आसा तर जाय ती शुक्रारा घेऊ शकता. शुक्रारा घेवपा शकता. तुम्ही शुक्रारा घेऊ शकता. ते दिवपाचे काय न दिवपाचे आम्ही ठरवतले. तो वो विषय आज या विषया संदर्भाची संवेदना सबंध देशभर आसा. आमच्या देशाचे होम डिपार्टमेंट आसा न्ही वो विषय हँडल करता. आमचे केंद्र सरकारचे तो होम डिपार्टमेंट आसा वो विषय हँडल करता. त्यामुळे हो विषय रावना. तुम्ही शुक्रारा घेऊ शकता. तुम्ही शुक्रारा घेऊ शकता. विश्वजित राणे मेक ए स्टेटमेंट. Speaker sir. विश्वजित राणे. Speaker sir. Yes. During the course तुम्ही of हो the विषय लोकसभेत चर्चेत आला. Because, होम during the डिपार्टमेंट course of the विषय चालू आसा. demands- तुम्ही आज हो विषय घेऊ शकना. तुम्ही घेऊ शकता ते मॅक्झिमम आसा न्ही प्रायव्हेट मेंबर्टीज आसा त्या घेऊ शकता. नो अलाव करता मेळटना. नो मेक ए स्टेटमेंट. Speaker sir. विश्वजित राणे मेक ए स्टेटमेंट. Speaker sir. During the course of the demands. Yes. On the floor of the house, I had Yes, make a mentioned. statement. On the floor. तुम्ही of the house- आज घेऊ शकना. शुक्रारा घेऊ शकता. या विषयाची चर्चा पार्लमेंटात चालू आसा. होम डिपार्टमेंट हो विषय डील करता. Speaker sir. Yes, no. Speaker sir. Yes, Vishwajit Rane, Speaker make a sir, statement. on the floor of the Yeah, house. make a statement. On the floor of the house on last Thursday during the demands, I had used the word frauds. As far as Goa Yes. Foundation was concerned, I would like to withdraw that word that was used against Goa Foundation. I also want to make a categorical statement on the floor of the house that if I have hurt anybody's sentiment with that particular word frauds, I withdraw it on the floor of the house. Most important, as far as they are concerned, they can continue to do what they feel they are doing. But as far as we are concerned as a state, we will continue to approach the Supreme Court and do justice to what the people, right from Kanpur to Sattari, whatever needs to be done, will be done. In addition, Speaker Sir, I would like to make another point that we are with the people. As a state government, what we feel that we need to fight for the people of the state of Goa, we will do it. That is our stand. It is the government stand. We have to see that we run a very progressive and viable state, and we will put our facts before the appropriate authority. But Yes. I once again want to also make a mention and clarification. As far as the architects are concerned, I had said that I would not clear anybody's files. That has to be corrected, Speaker Sir. I am not going to be stopping anybody's files, no architects' files, but the members of the SLC of the Regional Plan 2021 will be blacklisted by the government on any town planning committee, but it is not personal to anyone. Architects' files and everything of the association will continue as of before. Thank you, Speaker Sir. जिरोवर श्री संकल्प बामणकर. संकल्प बामणकर. जिरोवर श्री संकल्प बामणकर. Speaker sir. संकल्प बामणकर. Speaker sir. Speaker. Yes. Speaker sir. Fear and anxiety in the minds of the people of Murmagua constituency, as many people in the constituency received extremely high PWD water bills. People have raised the apprehension that in spite of paying the bills regularly without default, some of them have even received bill amounting in lakhs. Steps the government intend to take in this matter. Speaker sir, ही जी बिलां लोकांक लाखांनी येवपाक लागलेली आसा आनी जेन्ना हे डिपार्टमेंटा अप्रोच जावपाक लागलेले आसा तांकां लेटर येवपाक लागलेले आसा की यू आर hereby requested to settle the water bills immediately to avoid disconnection. स्पीकर सर, हे आख्खे गोंयान सगळे कडेन ही सारकी हाय वॉटर बिल्स येवपाक लागलेले आसा. सो स्पीकर सर मागता कितें हेंचेर जे जेन्युअनली लोक आसा जेंच्या लागून ही वॉटर बिल सगळ्याक सर तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी आसतली बाकीचे सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ही वॉटर बिल्साचो इश्यू आसा तो खंय तरी सेटल जावचो अशें हांव तुमचे कडेन मागता स्पीकर. येस. श्री विरेश बोरकर. श्री अलेक्स रेजिना लॉरेन्स. श्री
Alex Lawrence, Alex Lawrence, G. Tarolkar. No. G. Tarolkar. Yes, G. Tarolkar. Hello? Hello. G. Tarolkar. Fear and anxiety in the mind of people due to increase. पॉइंट ऑफ ऑर्डर गॅलरीन त्यांचे लोक आहात ते उभे रावल्या थंयसर ताका बसा म्हणून सांग. Yes, mention. Point of order. Mention कर तुझे. Mention कर. Yes. Jurovar mention कर. Fear and anxiety in the mind of people due to increased popularity of dangerous abandoned stone quarries as tourist spot. Number of local as well as tourists visiting such places during monsoon. Videos by influencer on social media have also popularized such quarries among tourists. This quarry filled with rainwater and dangerous and various fatal incidents have been reported. Sir, Manipur. Wendy Vegas. The step government intends to take restricted entry. बाहेर काढ काढ बाहेर. अरे वाचता तरी. Sir, they cannot do this because sir, they cannot stop us. Sir, उलोवपाक दी. They cannot bring the speaker, sir. Speaker say किती? माननीय सभासद तुमका रिक्वेस्ट करता तुम्ही बाहेर जात. Speaker हे किती? माननीय सभासद तुमको रिक्वेस्ट करता तुम्ही बाहेर जात. सगळे पेपर उडयतात. Speaker, sir. माननीय सभासद तुमको रिक्वेस्ट करता तुम्ही बाहेर जात. And they ban them, speaker, sir. They cannot. बाहेर काढते का? Ban them for 1 year. Ban them for house, speaker, sir. Speaker, sir, we want justice. We are all elected members. They have no right, speaker, sir, to come here. They cannot come, speaker, sir, here. They can be out of the house. 1 week out, speaker, sir. They cannot stop the MLA from speaking, speaker, sir. They cannot stop like this, speaker, sir. Don't let out of the house, speaker, sir. करू शका ना. 1 week ban, speaker, sir. 1 week ban झाला. मेंबराक अशा पद्धतीने You cannot, speaker, sir. स्पीकर सर Bring members like this, speaker, sir. फुल्ली कागदपत्र मानत श्री Speaker, sir, law, sir. आपका justice है, speaker, sir. स्पीकर सर ऐसा चल speaker, sir, आमच्याकडे. स्पीकर सर They cannot go and block a member, speaker, sir. खयचे rule आसा, sir, member block करपाचे. स्पीकर सर अशा You want them to be banned, speaker, sir, from here. They cannot block a member, speaker, sir. We are naming the person. CM naming the person. Name the person. We are naming the person. We are naming the person. We are naming the person. स्पीकर सर या हाऊसाचो लीडर म्हणून माझी तुमकां विनंती आसा की अशा पद्दतीत आपले झिरो आवर मेन्शनाक आपले मत व्यक्त करता आसतना अशा पद्दतीत ताका वचून सगळ्यांनी ब्लॉक करप पेपर त्याच्या काढून भायर उडप स्पीकर सर मायक त्याचो काढून घेवप आणि अशा पद्दतीतली ही कृती योग्य न्ही. म्हाका दिसता तुम्ही ह्या विशयाचेर योग्य तो निर्णय घेवपाक जाय. ज्या सगळ्या मेंबरांनी ज्या पद्दतीत तांचेर निर्णय घेवपाचो रायट तुमकां आसा बीइंग अ स्पीकर ऑफ दीस हाऊस तुम्ही म्हाका दिसता योग्य तो निर्णय घेवचो पडटलो. ना जाल्यार स्पीकर सर ह्या फुडें अशा पद्दतींतल्यो कृती परत परत जायत रावतल्यो. स्पीकर सर तुमच्या टेबला समोर आयले त्या व्हेलान आयले आमी काय म्हणूंक ना पण आमच्या एखाद्या मेंबराक अशा पद्दतीत ब्लॉक करप हे योग्य न्ही. म्हाका दिसता तुम्ही योग्य तो न्याय आमकांय दिवचो पडटलो. आम्ही सगळेजण या हाऊसाचे मेंबर आसा. माननीय मुख्यमंत्री सांगपाक सोदता की ह्या विशयाचेर हांव सिरियसली दखल घेतलो. स्पीकर सर त्यांनी कॅप सुद्धा काढून माझ्या तकले घातले. जी तारोलकर मेन्शन युअर जी तारोलकर मेन्शन युअर झिरो आवर. रिपीट स्पीकर सर त्यांच्यानी हांगा येऊन म्हाका पयलीं म्हटलं मायक काढलो. तुझं झिरो आवर हे रॉंग न्हू म्हाका वाचपाक झिरो मेन्शन कर. हे रॉंग सर. स्पीकर सर म्हाका सांग त्यांची ते ड्युटेर आहा त्यांचे कॅप काढून माझ्या तकलेर घातले. कितें हे त्याचे कॅप काढून माझ्या तकलेर घातले पेपर काडटात उडयतात. कितें करता स्पीकर सर ना आमकां अशें चलचेना स्पीकर सर. आमी स्पीकर सर अशें चलचेना स्पीकर सर. पयलीं हे क्लियरिफाय करून दी. अशें चलचेना स्पीकर सर.
हे इंडिव्हिज्युअल मेंबर आमकां येवन त्या हेजे करता वेला नेले सिरियसली हांव दखल घेता ना सिरियस आमकां आतां जाय Seriously दखल घेता म्हणे. आतां जाय स्पीकर सर Seriously दखल घेता म्हणे. आतां जाय स्पीकर सर डिसिजन आतां जाय स्पीकर सर बसा बसून घ्या. स्पीकर पण म्हणा, श्री सुहास शिरोडकर. स्पीकर सर ताणे परत एकदा आपल्याच्या बाबतीत जी कृती घडली ती कारण ताका सगळ्यांनी ब्लॉक केल्लो ती कृती परत एकदा हावजा समोर सांगप जेणे करून ती हावजाकूय कळोनी आणि पत्रकारांकूय कळोनी हे गरजेचे आसा कारण Yes, सांगात. स्पीकर सर ताका मारलेलो जाल्यार आमी कितें करतले असले दुखवलं सुद्धा पीस जालो जाल्यार आमी कितें करतले असले कारण ज्या पद्दतीत ताका टोटली तेंच्यांनी ब्लॉक केलो सगळे एके वटेंतल्यान रावले ताजे कॅप काडून ताजे तकलेर घालप वॉट इज दीस धक्का दुक्की केली स्पीकर सर हा सांगता राव सांगा सांगा सांग तेजे स्पीकर सर झिरोवर मेन्शन केल्यात म्हाका उलोवपाक लायल्यात ते सगळे जाण येवन घेरावो घातलो तो घातलो दुसरे म्हटलं म्हाका धुकल्लो शर्ट ओडलो मायक काडले म्हाका उलोवपाक दिवंक ना परत त्यांनी ते ड्युटेर आले त्यांचे कॅप काडले माझ्या तकलेर घातले हे इन्सल्ट जालो हावजाचो इन्सल्ट जाला ह्यो हांवें सांगलें या विशयाची सिरियसली दखल घेता म्हणे. स्पीकर सर एखाद्या हावजातल्या मेंबराचो अशा पद्दतीन आमच्या गार्डाचे कॅप काढून त्याच्या तकलेर घालप हो त्याचो इन्सल्ट आसा ताजो इन्सल्ट म्हणजे आमचो सगळ्यांचो इन्सल्ट आसा हे आमी खपोवन घेवचे ना स्पीकर सर ही चुकीचो आसा स्पीकर सर ह्या हावजान अशा पद्दतीची कृती जावपाक जायना तुम्ही नेम करपाची गरज आसा म्हाका दिसता आणि तुम्ही नेम करून हाजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा हांवें सांगलें या विशया संदर्भात सिरियस दखल हांव घेता न्ही. हा तुम्ही जाता तितके बेगीन- केन्ना स्पीकर सर आता निर्णय आता दिया तुमचो हांव इन्व्हेस्टिगेट करता हांव फाल्यां बरें दिता तुमकां. तुम्ही कोण कोण आशिल्ले हितूर त्या सगळ्यांची नांवां घेवपाची गरज आसा आणि तुम्ही कितें एक्शन घेता हे हावजाक ह्या ना सांगपाची जाल्यार गरज फाल्यां आसा. सगळे स्पीकर कोणाक मारतले ते मागीर कितें करप हांवें माननीय मुख्यमंत्री हांवें सांगलां तुमकां की ह्या विशयाची सिरियसली हांव इन्व्हेस्टिगेट करून हांव तुमकां फाल्यां बरें दिता तुमकां. फाल्यां नाका फाल्यां स्पीकर सर आता आज नाल्यार फुडें आणि सांजची बिझनेस आज व्हरो नाका स्पीकर सर आणि फुडें बिझनेस व्हरो नाका आता कितें तो निर्णय जावनी स्पीकर सर परत एक स्पीकर सर की असली गोष्टी हे रजिस्टर मिनिस्टर हे निषेध हा जे पर्यंत ते वेलान येताले इज ओके आय का सस्पेन्शन आफ्टर ब्रेकअप स्पीकर सर मणिपुराच्या स्पीकर सर यो इशू एक मिनिट स्पीकर सर मणिपुराच्या इन्सिडन्साच्या बद्दल हांवेनूय स्टेटमेंट केला स्पीकर सर आमकांय खबर आसा आणि अवर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री ताजेर योग्य तो निर्णय घेतले आणि घेत आसा हाजी आमकां सगळ्या जाणांक तत्राय आसा बट त्या विशयाचेर धरून तेंच्यांनी अशा पद्दतीन हावजातल्या एखाद्या आपल्या मेंबराक अशा पद्दतीन अटॅक करप अटॅक केलो स्पीकर सर ताका अटॅक केलो स्पीकर सर ताणे त्या खातीर म्हाका दिसता अशा पद्दतीन अटॅक करप तेजेर इल ट्रीट करप ताका हे योग्य न्ही म्हाका दिसता ताका लागून आमी तुमच्या कडेन जस्टीस मागता स्पीकर सर तुमी आमकां जस्टीस दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर आयज मेरेन ह्या हावजान अशें जाला काय घडला काय मेंबराक ऑपोजिशन मेंबराक केन्नाच अटॅक घडूंक केला ना. मागीर जावंक ना आयज मेरेन जावंक ना मागीर आतांचे आतां निर्णय घेयात तुमी आतां डिसिजन दिया Speaker sir, in the history of this house, we have many times entered the well. We have protested before the speaker, but nobody has protested against the chief minister nor against the colleague MLA. This is a wrong precedent which has been started today. ना ना तेली नेमिंग कर गायडिंग नेमिंग कर आणि स्पीकर सर हे चलचे ना स्पीकर सर स्पीकर सर फुडलो बिझनेस व्हरचे पयलीं हेचेर चलचे कितें तो तुझे अंडर आसा समस्या चलचे ना स्पीकर सर Hey. आमकां जस्टीस रूल 289 जो स्पीकर सर जस्टीस जाय बोललो, शर्ट अंडर रूल 289 स्पीकर सर कितें जस्टीस जाय तुम्ही सांगात तो कितें आतां सांगा सर तुमी 289 जस्टीस जाय आमकां 289 चा लाव वाचता स्पीकर सर जाय जाल्यार एक week suspend करपाचें. Speaker sir, under the power of the rule, power to order of withdrawal of a member, very clearly defined. And teje under tuka speaker sir power asa. We want that answer, speaker sir, from you because this is not the way to treat our colleague, speaker sir. This is not the way to get him, remove his speaker, teka atla galop, paper avar. We are against this, speaker sir. This is not correct. Rule under 289, you have power, speaker sir. Tumi amka justice diucha, speaker sir. आणि फाल्यां स्ट्रँग्युलेट केला जाल्यार स्पीकर सर डस्टबिन घेवन येना म्हणून तुमचे आदर 1 week. कधी जावचे ना स्पीकर सर 289 सांग स्पीकर सर तुझे स्पीकर किती आसा ते सांगा सर एक वेळ बसून घ्या सगळे. आज जो 0 वराक जो इन्सिडंट घडला ज्या तरेन विरोधी पक्षाच्या मेंबरांनी
जी स्थिती ज्या तरेची वातावरण जें आसा किंवा हांव जावं संबंद गोंयभरांक एक रॉंग मॅसेज दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो प्रयत्न केला त्या वेळार हांव एज अ सभापती म्हणून जे आसा न्ही हाजें खेद व्यक्त करता. म्हणजे दुर्दैवी घटना आसा. त्यामुळे ह्या सभागृहांक आज ज्या सभासदांनी जी स्थिती निर्माण केली ताचें नांव आसात ऑपोजिशन लिडर युरिया आलेमांव, श्री विरेश बोरकर, श्री वेंजी वेगस, श्री क्रूज सिल्वा, श्री विजय सरदेसाय, श्री कार्लोस फेरेरा आणि श्री एल्टन डिकस्टा हांगा आजचो दीस आनी फाल्यां दीस तांकां सभाघरांतल्यान सस्पेंड करता.